उदरगत चल्ल्या कोणा खातीर कालवीचो पूल जालो पण थंय बस बुडून भुरगीं गेली तांची चवकशी अजून ना। पीएचसी बांदल्या मात जायत्यो गजाली नात। हळडोणचें मार्केट खंय केन्नाय सकयल देंव येता। रस्ते वाडयल्या ते कोणाक? लायट उदकाच्यो कटकटी सोंपना। आमदार ग्लेनाच्या नागरिकत्वाचोय दुबाव। लोकनाम्याच्या खबरां माळेंत हळडोणच्या मतदार राजाचो लोकनामो। जे आमचे मॅनिफेस्टोन करता म्हणून आश्वासन दिल्ले पण त्या आश्वासनान जेन्ना सरकार येवन ताबडतोब आख्ख्या गोंयान पयलो ब्रिज खंयचो जालो तो कालवी। वो बीजेपीचो भाजपाचो सरकार जो लास्ट 5 वर्सां मध्ये जे ताणींनी आमच्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सीक दिला हातून सामको फेलियर जाल्लो आसा। सांगपाक आमचे आल्दोनच्या मदीं आमचे बॅकवॉटर्स आसात, आमचे बांद आसात, आमच्यो मानशो आसात, हाचे वयर बिलकुल लक्ष दिवंक ना। हे आमचे ट्रेडिशन जावन आसा। आमचे आल्दोनचे लोक हाचे वयर पुर्तुगेज टायमासान पयले आपले पोट भरताले। हे आजून अशे आमच्या मानशांचेर अशे बिलकुल अटेन्शन दिवंक ना आनी हे खूब लुसकाण आमच्या आल्दोनच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक जावन येता। जे लास्ट 5 year डेव्हलपमेंट जाला तातूंत जायती चुकी आसा। पयली चूक म्हणल्यार जी ब्रिज बांदल्या ते भुरग्यां मेले उपरांत तांची ती केसीची अजून कांय खबर ना। ताचो प्रश्न पयलो सुटावो जावंक जाय। आमकां ती केसी कितें जालां, ती भुरग्यांची कितें जालां, कोणाक फेवर केला, कितें घडलां ताचो आमकां आन्सर जाय। दुसरे सुवातेर ब्रिज जाल्यार इम्पॉर्टंट डेव्हलपमेंट पूण ते ब्रिजीक लायट आसना। जायते फावट हिंगा भुरगे बसतात, रातचे पियेतात, सोरो पियेतात, कोण मोटरसायकलीन स्टंट्स करतात। जायते लोक एक्सिडेंट जावचे वाचले हांगासर। जायते फावट हांगा पासय मारतना पळयलां। हांगासर आल्दोना येशी पयलीं आमच्या गांवांत एक टॉयलेट ना आनी टॉयलेट 2009 बांदून दवरिल्लो आसा। तो आजून सुद्दां यूज कोणूच करिनात, कित्याक तो लॉक करून दवरिल्लो आसा। तातूंत भितर हाडून गांठयांक भरल्यात। आल्दोना पीएचसी अपग्रेड केल्ली आसा म्हूण सांगतात। आल्दोना पीएचसीन आतां पासून कोणी वचून पळयशात थंयसर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आपणाचो डंप यार्ड करून दवरिल्लो आसा। ती भितर सत्तरांकूच काडून ट्यूबलायटी फुटिल्ल्यो आसात, चलपाक पासून जायनात, म्हणजे फाटल्या वाटेनसून पुलीस स्टेशना वाटेनसून। सेकंडली भितर थंयसर येशी जाल्यार कांयच फॅसिलिटी नात। फक्त एक ओपीडी आसा आनी भितरल्यान जे लोकांक ज्यो फॅसिलिटी जाय, ऑर्थोपॅडीक वॉर्ड ना थंयसर, की लोकांक सगळे आमकां म्हापसा वयचें पडटा ना। मॅटर्निटी वॉर्ड ना, अशें कांयच फॅसिलिटी ना। एक्सरे मशीन आसा पूण टॅक्निशियन ना थंयसर। डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें? हे डेव्हलपमेंट म्हणजे बिल्डिंग्यो बांदल्यो, रस्ते केले आनी कितें केलें, हेका डेव्हलपमेंट म्हणनात। डेव्हलपमेंट हे बारीकल्या बारीक लोकांचो डेव्हलपमेंट जावंक जाय। खरें म्हणशी जाल्यार आयज गरीबांतलो गरीब लोक आहा तांकां आमच्या आमदारान जावं कोणी तरी वचोन तेच्या घरा पळोवंक जाय, बाबा ते कितें करतात। तांकां वाट आसा सामकी, तांकां कितें सीक जालें जाल्यार एम्ब्युलन्स वयतली थंयसर। Market is in a miserable state. It is a age-old market. हांवें थंयसर टेंडली विकुल्ली आहा हांव भुरगो आसतना। तो सेंटिमेंटल वॅल्यू आहा म्हाका। म्हापसा मार्केट इज द सेम थिंग, यू नो। द थिंग इज आमी रस्ते वायडन केले म्हणटा आमी म्हणटा डेव्हलपमेंट। कांदे जाताले, बनाना जातालीं, जीत रोप जातालें। आयज तूं नदर मारून पळय, आयज आमच्या बाजारान जीत रोप आहा तें सगळें भायलें। गोंयकारांक ना, तांकां सुवात पर्यंत मेळना बसपाक। Tourism, you cannot rely on tourism because tourism comes and tourism goes. Different kind of an economy, maybe agricultural economy or some other economy. We have to have a dependable economy. Kalvi village, we are having lot of problems. We are having road. Now this water problem we are having throughout. Now I can say almost since Congress and all this, who were there before. The future things what I'm trying to, we need another police station.
because we have now sub police station, which is difficult. And I have also requested our government and even MLA further up when you get elected again, and I'm sure about it, that we should have a special police station here so the people can really go to these, and especially this small complaint regarding on the bridges. I still say yes, because this gentleman said that there are misuse. So this has to be stopped. To stop this, we need a special police station here in Aldona. MLA जालो की तेणी आपण डेव्हलपमेंट करपाची ही तेजी जबाबदारी. ती दुसऱ्यांनी सांगप दुसऱ्यान. आणि तो MLA कितें हा सदांच केन्ना ना केन्ना तरी ह्या रस्त्यांसून भोंवपाक जाय. आणि ताका तेणी पळोवपाक जाय रातचो एक पासय मारली बाबा लायटी बिटी कितें जाता तें पळोवपाक जाय. आमच्या MLAन एसेंब्लीन आल्दोनचे कितले इश्यू हाडले ते आमकां सांगूंक जाता तांच्यान. अजून पासून म्हाका दिसता तो फक्त थंयसर येता एसेंब्लीन कितें उलयता पळय ते लोकांनी पळयल्लें आसा. एज अ लेजिस्लेटर ही ड्रास्टिकली फेल्ड. आता आमच्या मार्केटामध्ये अशें तुका हे आसा यू आर द लेजिस्लेटर, यू हॅव नो अदर सोल्युशन्स. तूं 4.5 वर्सां न्हिदलेलो आनी आतां निमाणे 6 म्हयन्यांक उठला आनी सांगता आपल्याक अजून टायम जाय फुडल्या 5 वर्सांक करपाक. दिस इज अ मॉकरी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ गोवा. आमी पयलीं सोचपाक जाय आमचो आमदार खंयचो इंडियन सिटीजनशीप या पुर्तुगेज. ज्या दिसा तेणें नॉमिनेशन फायल केल्लें ताका खबर आसली आपूण पुर्तुगेज नागरीक काय इंडियन नागरीक पळय ते एक फेलियर जाल्लो आसा. The final decision which has been taken in democracy, everybody can speak. But when the final decision has been given, saying that so and so that issue is closed, and still if anybody has got an issue, there is chance, every chance for this election to go further. Second thing, it was said, no doubt he's taken time, but he has done it something good for the people of Aldona. गरज आसा ते डेव्हलपमेंट जावचे की मायनर रोड हे चड व्हडले करपाची गरजूच ना. Development, it is said, development is good, but development for whom? That question we have to ask. Before the elections are declared, that is a time, and up till the election, the day the results are declared, up till that time is a democracy, and after the results are declared is a dictatorship. प्रुडंटाच्या मतदाराच्या डिबेटी वयल्यान लोकनामो माळेंतलो हो हळडनचो लोकनामो असो एक करून 40 मतदारसंघाचो लोकनामो प्रुडंट रिलीज करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वैजकी तंत्रज्ञान खंयचे खंय पावले. शारांनी वैजकी सुपर स्पेशालिटी आयल्यो, मात आदल्या तेंपार गांवांनी लोकांक बऱ्या वायट प्रसंगाक आधार जातालो तो गांवचे वैदू वा वैजणीचो. 70 सारकेल्या गांवांनी अजूनय कांय दुयेंसाचेर गुणाक पडटा म्हूण गांवठी वखदाक लोक अजूनय गांवचे वैदू वा वैजणी कडेन वतात. 70रीतली वैजण यमुना शाणूचेर खासा रिपोर्ट. 70 हो सैमान नटिल्लो वाठार. वाळपय 70ची बाजारपेठ. वाळपयच्यान 10वें गांव 6 किलोमिटरांचेर. समाज बदल्लो, सुशिक्षीत जालो, नवे वैजकी तंत्रज्ञान आनी डिग्री वाल्या दोतोरांक आपणावंक लागलो. तरी गांवांनी अजून कांय जुन्यो पूण लोकांचे विश्वासाच्यो परंपरा आसात. आदल्या तेंपार गांवांत एक वैजीण आसताली. 10व्या अजून तशी एक वैजीण आसा. ही 65 वर्सांची यमुना शाणू राणे. सगळे 70रीत ती मंत्री म्हूण फामाद. मंत्री हे नांव तिका विश्वजीत राणे मंत्री जाले उपरांत पडला. यमुना ल्हान भुरग्यांक घोशांचेर वखदां दिता. मुतखडो सटयेचेरूय वखद पाणी करता. यमुना गांवांत रानांनी भोंवन गांवठी वखदां एकठांय करता. यमुनाच्या वखदान हमखास गुण येता. यमुना आतां जाणटी जाली तरी तिणें रानांत भोंवन वखदां लागीं करप आनी ती लोकांक दिवप बंद केल्लें ना. प्रोफेशनल दोतोरां सारकी तिची फी ना. लोक कितें दिता ताचेर ती समाधानी. मी कोर्स असो शिकत ना. तुमची उमेद आसा तुमी करपाचो. म्हाजो एक जील आतां गेला तो येव आनी व्हडल्याक तिगां एक चेडून भगवान चेडे नानग्याक धंगा चेडो एक चेडो. तुम्ही आता जाणटी जाली काय न्हू, सो तुम्ही आता ती कोणाक सांगतले? तुमच्या म्हाज्या चेड्याक बी सांगपाचें. म्हाजो चेडो ते अजून सांगना सांगपाचें आसा. सांगना कोणाकच सांग. सगळ्याक रानांक गावता ती वकाक बघता ती वयता. अगदी सकाळी सांजचें म्हणून जाय तेन्ना हाडून ती वखदां मी सारकी तयार करून ठेयता. ती एकदां जाय तेन्ना हाडूंक वचना. मी सांगना कोणाकच सांगना. तेंची खुशी दुनियाची. एक म्हाज्या देवाक फळ
ते पयलींचे आसात न्हू ते म्हणजे वखद पारूंक जाय न्हू अशें काही 200 रुपये कोण दितात ते काही 50 दिवन 200 आमी तुजी स्वताची मागणी अशी काय ना 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 यमुनाचे पुताक आवयचो अभिमान तो म्हणटा ताच्या आवयच्या कार्याची सरकारान दखल घेवंक जाय तिचो सन्मान जावंक जाय म्हाजे आतां ही खूब वर्सांनी वखदां दिता मोठ्या मोठ्या रानांत वयता वखदां हाडटा आनी हे सत्रीभर सगळे लोक वखदां व्हरोंक येता आनी तांकां वखदां बरीं पारता तेन्ना अशेच लोक येवचे आनी अशेंच काही तरी तेजे हातभार लागचो लोकांक अशें म्हाका दिसता 30 ते 35 वर्सां ती आतां वर्सां वखदां दिता लोकांक हेज्या फुडें काही तरी तिका कोणचे हातून काही तरी बरो सत्कार काय जावचो अशें म्हाका दिसता वाळपय सत्तरीत यमुनान ही पूर्वापार परंपरा अजून तिगोवन दवरल्या गोंयांत कितल्याशाच गांवांनी अजुनूय कांय वैद्य आनी वैजणी आसात कामीण मूतखड्या सारकेल्या दुयेंसांचेर अजुनूय लोकांक ॲलोपथीच्या वखदां परस गांवठी वखदांचेर विस्वास एके वटेन नवनवे वैजकी तंत्रज्ञान मोठमोठ्यो देश विदेशी सुपर स्पेशालिटी डिग्री घेतिल्लो दोतोर तांच्यो शेकड्यांनी फी आनी तांचे वखदां पाण्याचे खर्चाक उणें पडपी मोठमोठी हेल्थ इन्शुरन्स ह्या युगांतूय फक्त श्रद्धेच्या बळग्यार लोकांची सेवा म्हूण गुणकारी गांवठी वखद पाणी करपी हे वैद्य आनी वैजणी एका वटेन लोक दिता त्या पयशांनी समाधानी जावपी हे गांवठी दोतोर अजुनूय लोकांक ते खातीरूच आपले आनी विश्वासाचे दिसतात ते श्रद्धेचेरूच तांच्या वखदाचो गुणूय पडटा प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार महामार्गावेली बार्रां आनी लिकर शॉपा विशीं सरकार गरज पडल्यार रिव्ह्यू पिटिशन घालतलो म्हूण बीजेपीचो म्हणयारो दामू नायक उलयला महामार्गावेले ट्रक पार्किंग उणें जातलें जाल्यार ट्रक टर्मिनलां जाय म्हूण दामू उलयला फुडलें सरकार खंय बीजेपीचेंच म्हणजे अनेक जाग्यांनी जे कन्सिडर केल्ले आसा तांकां बायपास काडिल्ले आसा आनी ते रस्ते तशे तशे आसात आनी बायपास तातूंत भितर एडिशनल लागिल्ले आसात ते बायपास आसतले किंवा ताजी लेंथ कितली जी आसा आयज कन्सिडर केल्ली आसा तशेंच उरिल्ली आसा हाजेरूय निर्णय घेवन ताजो तो कितलो लोकांक एफेक्ट जातलो हाचो एक अंदाज घेवन योग्य ते सरकारान योग्य ती भुमिका घेवन सुप्रीम कोर्टा कडेन परत रिव्ह्यू पिटिशन ऑर रिकन्सिडर पिटिशन हें करून ह्या सगळे 50,000 फॅमिलीक दिलासो दिवपाचो प्रयत्न चालू आसा तातूंत भितर गती हाडपाक जाय येणारे सरकार जे आसा तें पब्लीक जे सरकार आसा जे लोकांनी मत दिल्लें आसा तें सरकार निश्चितच भारतीय जनता पार्टीचें आसतलें एक लोकांच्यो आमचे कडेन कार्यकर्त्यांच्यो जांचे हातूंत भितर ह्या बिजनेसान भितर इन्वॉल्वमेंट आसा रेस्टॉरंटांनी आशिल्ले तांच्यो मागण्यो आमचे कडेन येत आसा आनी त्या दृश्टीकोनातून आमी हो विशय पळयता गव्हर्मेंटान खरें म्हटल्यार हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड करपाक जाय एनी गव्हर्मेंट जे पळय जे येतात आनी ताचो जो प्रॉब्लेम जो आसा तो सुटावो करतलो जाल्यार वी वॉन्ट ट्रक टर्मिनस लायक ट्रक टर्मिनस आसतलो ते ट्रक थंयच्यान रोडार पार्क करिनासतना ते टर्मिनसान भितर वतले देन दे विल हॅव एवरीथींग ओवर देर सो इट्स लायक इट्स अ स्टँड टर्मिनस वेर यू विल हॅव ऑल द म्हणजे क्लॉक रूम रायट फ्रॉम द क्लॉक रूम वॉशरूम टॉयलेट नियर बाय पेट्रोल पंप ऑर रेस्टॉरंट एंड एवरीथींग वॉट एवर दे निडीड सो तें सगळें जर हें जालें जाल्यार गोंयांत कायदो करपाक मेळटा ऑर इम्प्लिमेंटेशन एट दॅट लेवल कॅन बी हॅपन की बाबा रस्त्यार पार्क करनाका दित आला घेऊया एक ब्रेक.